नमस्कार. हांव विश्वनाथ गावस, विभागीय कृषी अधिकारी वाळपय सत्तरी. तर आम्ही आयज आसा तार सत्तरी हांगातल्या धुऱ्याची कोण ह्या भागान. तर हांगासर जी पारंपारीक जी शेती करी आसली तांकां पुरण शेती अशी म्हणटात. तर ती फाटल्या 30 वर्सां पासून बंद आशिल्ली काही कारणाक लागून. सो ती पुनर्जीवित करपा खातीर प्रकाश पर्येकर सर यांनी पुढाकार घेतला आणि गोवा युनिव्हर्सिटी यांच्यानी पुढाकार घेवन ही पुनर्जीवित केली, जेणे करून आमचे यंग जनरेशन आसा, भुरगे आसात, स्कुलाचे भुरगे आसात, तांकां पुरण शेती बद्दल आवड निर्माण जावंक जाय. ते शेत कितें आसता, कशें आसता, कित्याक करपाचें ते करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि ह्या पुरण शेती बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार ही जी न्हंय पावसाच्या दिसांनी पालापाचोळा व्हांवून हाडटा, ते पालापाचोळा एकत्र करून आणि नॅचरली जे जमनीतलो वापसा जो आसता तेजेरूच ही शेती केली वयता. ही पूर्णतः 100% ऑर्गॅनिक शेती जाल्लेली आसता. कारण विषमुक्त भारत ही जी संकल्पना आसा केंद्र सरकारांची, तेज्या खातीर ही खूब मोठो वांटो घेता. कारण प्रकाश सरान सांगल्या प्रमाणे फाटल्या 30 वर्सां पयलीं 500 सुमार पुरण शेती लोक करताले. तर पयल्या वर्सा तेंच्यांनी एक पुरण शेती केली आणि अंदू वर्सा 4 पुरण शेती करतात. की हांगा तार सत्तरी हांगासर 3 आसात आणि एक साटऱ्या अशी तेजी काल लागवड जाल्ली आसा. सो ही पुरण शेती करपाक बाकीच्यांनी सुद्दां अवश्य भेट दिवची आणि आपल्या ज्या भागांत जरी ऑर्गॅनिक शेती पुरण शेती जर करपाचो जर प्रयत्न करूंक मेळटा जाल्यार तो निश्चित तेंच्यांनी करचो, जेणे करून विषमुक्त भारत आणि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही संकल्पना जी आसा ती खरोखरच आत्मसात जातली. देव बरें करूं. पुरण महोत्सवात इथं हजर आहे आणि मला खूपच गर्व वाटतोय की गोवा विद्यापीठाच्या शनई गोयबा महाशाळेचे 2 जे आमचे सहकारी आहेत. पहिले तर आमचे उपअधिष्ठाता प्रकाश पर्येकर सर आणि त्यांचे सहभागी नरेश नाईक. त्यांनी हे प्रपोजल सबमिट केलंय GSRFला की ह्या पुरण शेतीच्या संदर्भात. आणि मला खूपच आनंद होत आहे की हे काहीतरी नवीन आहे. कारण संशोधन हे फक्त शेवटी काय आहे की संशोधन जे आहे ते लोकांसाठी असतं, म्हणजे लोकांच्या बऱ्यासाठी असतं. संबंध आपल्या स्टेटसाठी असतं. हे फक्त एका प्रोफेसरचं काम किंवा एका विद्यापीठाचं काम नसतं, हे सगळ्यांच्या भल्यासाठी असतं. आणि मला वाटतं ही पुरण शेती जी आहे ती पारंपरिक आहेच आहे, पण मला वाटतं नवीन प्रयोग पण करू शकतील नंतर त्याच्याबरोबर. आणि खूपच गोवा विद्यापीठासाठी खूपच प्रतिष्ठेचं काम आहे. आणि मला काय ह्याच्याबद्दल बरं वाटलं आहे की संबंध गाव त्यांच्याबरोबर आहे आणि त्यांच्याबरोबर काम करणार आहे. कारण हे एक माणसाचं काम नाही आहे आणि हे संबंध हे प्रोजेक्ट असतो, जे प्रोजेक्टमध्ये खूप सहकार्य लागतं. आणि त्याच्यासाठी प्रकाश पर्येकरमध्ये ह्याची ही ओढ आहे की ते लोकांना प्रोत्साहित करू शकतात आणि ते लोकांना त्यांच्याबरोबर काम करायला प्रोत्साहित करू शकतात. आणि मला वाटतं त्यांनी हे केलं आहे. मी आता हे मुलांना बघते इथं आज, जे शिक्षक मंडळी आहेत, माऊली आहेत आणि जी सगळी जे गावकरी इथं आहेत, त्यांच्याबरोबर काहीतरी चांगलंच घडणार आहे. आणि अभिनंदन प्रकाश पर्येकर आणि नरेश नायकाक. आणि माझे अगदी आणि काय म्हणतात की हे सगळं काम सुंदर आणि खूपच छान जाऊन. आणि ह्याच्यासाठी सगळ्यांचं मी कोकणीत म्हणतात तसं देव बरे करू म्हणते. शेकड्यांनी वर्सां परंपरा आशिल्ली ही पुरण शेती जी फाटली 20-25 वर्सां फाटीं बंद पडलेली. त्याची कारणां वेगळी आसा. कारण बंधारे हांगसर बंधारे जाल्ल्या कारणान पुरणेची जमीन जी आसा ती सबमर्ज जाली, ताका लागून पुरण शेती सोडली. 2005तल्यान पुरण शेती कमी कमी जाली आणि 2014 आमी ज्या जाग्यार आसा दुऱ्याची कोणी ते निमाणी पुरण जाल्ली. पूण चडशे आनी 2005 उपरांत पुरण शेती सोडली. तशेंच फक्त म्हादय न्हंयच्या तडीर न्हय तर म्हादय न्हंयच्या बाकीच्यो उपन्हंय आसल्यो, ती मागीर रगडा न्हंय आसूं, नानोडेची न्हंय आसूं, वेळसाची न्हंय आसूं आनी इवन वाळवंटी न्हंय आसूं, ह्या सगळ्या न्हंयांचेर पुरण शेतां जाताली. म्हणटकच ही पुरण शेती परत पुनर्जीवित करची असो एक विचार आयलो. तुमकां खबर आसा 2023 आनी 2024 वर्सा आमी ह्याच दुऱ्याच्या कोणीच्या तडीचेर आमी पुरण शेत त्या वेळाचेर केल्लें आनी ताका बरे तरेन तें पिकलेलें. परत एकदा 1 वर्साचे गॅप जाल्या उपरांत परत असो विचार येयलो की आमी हे पुरण शेत 4 कडेन करचें म्हणून.
त्या अनुषंगान ह्या दुऱ्याच्या कोणीचेर ह्या तार वाठारांत आमी पुरण शेत अंदू वर्सां करतात, मोठ्या प्रमाणात करतात. तशेंच आमी शीर सावड्डे थंय आनी एक पुरण आमी करपाक घेतल्या. त्याच बरोबर काल आमी एक पुरण शेत रोपले जे 30 वर्सां पुरण शेत जावंक नासले. अशें साठरे गांव जो आसा त्या साठरे गांवाच्या लोकांक घेवन आमी पुरण शेत थंय केलें आनी ते काल आमी रोपून येयले. आनी चवथी खूब म्हत्वाची पुरण जी आसा ती वाळवंटी न्हय, ती सांखळे आनी सांखळेसून सकयल आमोण्या आमकां म्हादेक मेळटा वा मांडवीक मेळटा. त्या वाळवंटी न्हंयच्या तडीचेर आमी आनी एक पुरण शेत करता. म्हणटकच अंदू वर्सा आमी 4 म्हत्वाची पुरण शेतां करता. ताचो उद्देश एकूच, जी आमच्या जाणट्यांनी जी परंपरा आमकां हांगसर आसली हे सगळे व्हांवून येता ते रेंव काडून, कुशारे काडून, फातर काडून, शेकारो काडून, तळ करून तेजेर झाडाची पानां ताळे घालून मागीर तेजेर भर मारून पुरण शेत करपाक. आनी ती ऑर्गेनीक आसा, थंय कसलेच तरेचे खत घालनात. हांगातलो रेबो हांगातले कुशारे घालून आमी पुरण शेत करता आनी तेजे डबलीन ताका पीक येता. म्हणटकच अशी ती फार्मींग जी आसा जी ट्रेडिशनल आसला ती अंडर इंडियन नॉलेज सिस्टमा अंतर्गत येताय. हे जे परंपरेन केल्ली पुरण शेती जी टॅक्नीक जी आसा ती टॅक्निकेचे सुरवाते पासून निमाणे मेरेन हार्वेस्टिंग करता ते लुवता मेरेन आनी मळटा ते मेरेन आनी तेज्या मुखार ज्यो प्रक्रिया आसा त्या सगळ्या प्रक्रियांचे आमी डॉक्युमेंटेशन करपाचें आसा. ह्या डॉक्युमेंटेशन आमी फोटो डॉक्युमेंटेशन करतले, ह्या डॉक्युमेंटेशन आमी व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशन करतले आनी बऱ्यांतले बरें एक व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशन करून सगळ्या लोकां मेरेन ते आमी पावोवपाक सोदतात. तशें आमकां सरकाराकूय आमी सांगूंक सोदता ही पुरण शेती आहा तेजें जतन जावचें. तेजे खातीर तुमी शक्य जाता तुमकां एक बरी स्कीम करा. आनी हे थळावे लोक जे आसा आतांच्या पोटार जगपी लोक जे आसा जे एका काळाचेर फक्त पुरण शेताचेरूच लोक जगताले. तुमकां खबर आहा की 70 वाठार जो आसा दोंगराळ वाठार आसा, फक्त नाचणे आनी बाकीचे शेत जाताले हांगा. आमचे कडेन चड भात शेती ना. म्हणटकच ही भात शेतीचे पुनर्जिवीत जावचें आनी ही जी परंपरा आमी हांगसर घालून दिल्या ती परंपरा फुडें चलची. जी परंपरा आसलीच आदी पूण नव्यान आमी पुरण शेत करूंक सोदता ती पुरण शेत ह्या लोकांनी करची असो आमचो एक उद्देश ताच्या फाटल्यान आसा. म्हणून हांगसर आमी ही पुरण शेत करपाक आमकां एग्रीकल्चर झोनल ऑफिसर जो आसा विश्वनाथ गांवस तेजो आमकां सपोर्ट आसा. तशेंच गोंय विद्यापिठाच्या मार्फत आमी पुरण शेत करतात आनी आमी एक प्रपोजल आमकां गोवा स्टेट रिसर्च फावंडेशनाक घातिल्या. म्हाका दिसता ते आमचे प्रपोजल मान्य जातले. ते जर जालें जाल्यार तेंचें आमकां सहकार्य आमकां हांगसर मेळटलें. म्हणटकच फोटो डॉक्युमेंटेशन सांगलेंच तुमकां आनी मागीर व्हिडिओ डॉक्युमेंट तेज्या भायर आमी लेखीत स्वरुपान हें सगळें पुस्तक रुपान आमी लोकांचे मेरेन पावोवपाचो आसा. हें जर जालें जाल्यार खूब बरें जातलें. कारण ही कैक वर्साची जे इतिहास आहा तो इतिहास पुनर्जिवीत जातलो आनी तो जालो आनी आमच्या लोकांक जर तो पटलो आनी तो तेंच्या खातीर दिसलें की आमी पुरण शेत आमकां जंय जागे आसा थंय आमकां शक्य आसा तेंचे ती पुरण शेत करची. हांव मागता आमच्या सगळ्या हांगसरल्या 70च्या वाठारांतल्या शेतकारां कडेन ज्यांचे पुरण शेत केल्ली आसा हेज्या पयलीं आनी ते जाणटेले अजून आसा तेंचे कडेन हांव मागता तुमी जंय शक्य आहा ते पुरण शेत करची. आनी हे जे आमी आमचें एक सपन आसा ह्या पुरण शेताचें जे पुरण शेत परत लोकांनी करचें म्हणून तें जर शक्य जालें जाल्यार खूब बरें जाता. तुम्ही पळयतात GNH.